एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? राव तू मग आई म्हण मोबी वॉच घालपा. तू वॉच घाल खंय रे? न्यू वॉच हाडला दोन टाइम करना काय ना दोन एक दिसात एक फ्री म्हणटा पळय तशें 2 वॉच हाडला. शिव हांगा आसा. आई थंय आसा. आई थंय कितें करता? हा भितर यो. एक दिसात एक फ्री म्हणटा पळय तशें. आता किती उरता पळय दाखयता तुमकां. आई थंय पळय. आई हय. सो जस्ट आमचें जालें ब्रेकफास्ट. आयज केल्लें काल रातचें हें उरलेलें शीताक फोण्ण मारलें जालें. आयज काम ब्रेकफास्ट बरें अंडा बिंडा घालून ताका फोण्ण मारूंक जाय. कितें रे? पप्पान म्हाका न्यू सॅन्डल दिला रेड कलर. पप्पा ताका न्यू सॅन्डल हाडला रेड कलर. घाल ओके. आतां आमी भायर सरता नुस्तें हाडपाक. पणजे वयता. आयज आयतार न्ही खूब दीस जाले. आईचें तोंड सारकें जाला नुस्तें ना म्हणून. पळय आईचें तोंड सारकें नुस्तें ना म्हणून हें जाला. आयज आईचे रेसिपी येतली तुमकां. आनी आयज आमचे कॉलनी गणपती 9 डेज न्ही 9 डेज गणपती विसर्जन आसा आयज. पळया तें तुमकां बारीकशें शेअर करता. या न्ही. तें नुस्तें सोंपतलें. 9 जालीं हांगा सुरू 9:30 जावपा आयलीं. 8:30 रातचे आमचे प्लॅन आसता इतल्या सुमार या बेगीन या म्हणून. पण सकाळीं उठपाकच नाका आतां. चल पिशवी घे तें. रितिका च्या धरलेली पिवंक ना पळय. नाका म्हणपा लागलो. घे दूध म्हणजे दूध चड घालता हांव ताका. दुधाची च्या ताका चड दूध घालून च्या इल्लीशी करता मम्मी. तेणें आयज पिवकूच ना. आनी कितें जाय गे? मम्मी सांगला म्हाका कल्ली हाडकय ताल्ले हाडकय. पळोवया कितें मेळटा काय म्हणून. जे आमी प्लॅन करता तें मेळना ताका लागून. पयशे येतला आतां तेंचे कडेन जीपे न्ही कॅश व्हरपाची गरज ना. पावस गेलो काळोख जाला. गरमी येता आतां खबर आहा खूब गरमी येता. कितें खाता रे? एका न्ही बरें खावपा नाका नाका खाता. नाका तोंडाक घालता असलो आमचो. हय चला बाय सोदता. बायक व्हरता म्हणटालो. हांवें म्हटलें कार व्हरया. येताना मातशें म्हाका न्ही ड्रायव्ह करूंक जाय. ते खबर ट्युजडे म्हाजे टेस्ट आसा. टेस्टीन पास जातलें काय फेल जातलें म्हाका खबर ना. ट्युजडे टेस्ट आहा म्हटलें न्ही म्हाका आतां पोटाक जावपा लागला. भंय कसो. आनी ती म्हाजी टिचर आहा न्ही ड्रायव्हिंग शिकयता पळय ती ओंपाली पळय आं तो मातसो सर मातसो स्ट्रीक आसता हें आसा. तिणें अर्दें म्हाका भिवन घातलें. म्हणजे सारकें जावंक जाय बी म्हणून. सो म्हणटा आतां कार घेवन यो मातशें येताना एक मातशी ट्राय करता हांव. आतां हांगा पळया मॉल दी गोवा फुडें हांगा रस्तो बंद. आतां जस्ट मॉल दी गोवा जस्ट ऑपोजीट आहा. आतां पळय थंयसर आतां स्टार्ट केला. हांव ते रस्तो बंद आतां हांगच्यान गाडी वयता. हांव आतां इतलो प्रॉब्लेम जातलो आतां ट्राफीक. आतां हांव ड्रायव्हिंगे वयता न्ही इतलो प्रॉब्लेम जाता तुमकां सांगू. इतलो गाडी आसता आनी ते गाडये भितर हांव गाडी घेवन गेलें न्ही आनी आबू खावपाचेच. ती म्हाका ते भितरल्यान व्हरता. पण आतां सगळो न्ही रस्तो म्हणजे बंद केला न्ही सगळ्यो गाडयो न्ही भितरल्यान येता आनी इतले आबूज जाता तुमकां सांगू भंय दिसता सारकें. म्हणजे आमी शिकतात न्ही आनी मदीं अशें गाडी बिडी येता म्हटल्यार न्ही भंय दिसता. लोक सगळी आनी फास्ट वयता खबर आहा. ट्रक बी तुमकां सांगपाचेंच नाका. ट्रक इतले फास्ट वयता. काल आमचें थंयच जालें. तिणें तापयलें मागीर ट्रक सामको फास्ट येयलो. हांव आनी कितें हांव तें आबूस ट्रका फुडें. आतां हांगा सगळें बंद जालें. चल थंय आतां बंद जालेलेच. आतां हांगा हेवटेनूय बंद केलां. आतां सारकें ट्राफीक फास्ट काम चालू आसा. जातलें बेगीन. सो एकटो दादलो थंयसर न्ही पेन विकता न्ही तो शिंवता म्हटलें ताका कितें दी म्हटलें. बरें आमकां न्ही अशें न्ही कितें सांगू तुमकां पाप दिसता. म्हणजे जाणटे लोक अशें इतले एजार तो पेन विकता. हांवें म्हटलें ताका कितें दी. आसूं ह्या एजी तुमी रेस्ट घेवपाचें आसता पळय ह्या एजी तुमी कामां करता पळय कितें करपाचें. भुरगे बी सुद्दां आसल्यार बी भुरगे पळयता काय ना ते आहा न्ही शिवनाथ. एटलिस्ट गूड बेश्टो बीक मागना. एटलिस्ट तो पेन तरी विकोन तरी तो दीस काडटा. दी म्हणटा कितें तरी. म्हाका अशें जायना बाबा खरेंच. म्हाका कोण अशें जाणटे बिणटे दिसले न्ही दिता हांव. आनी केन्ना जाणटे लोक भाजी बी विकता पळय तेंचे कडेन केन्ना बार्गेनींग करना हांव. जे ते रेट सांगता पळय ते हांव दिता. म्हाका ते जायत ना अशें पळोवपाक. बेश्टे कोणाक बीक मागता पळय ते भुरगे तांकां दिवप ना. तांकां हात पांय दिना न्ही काम करूं न्ही. पण हे जाणटे न्ही तांकां काम करपा नाका. हो जाणटो तरी पूण पळय पेन विकता. काय दिसलें म्हाका.
कुल्ले कसे रे होय 400 रुपये किलो कसे रे आहे नुसते भरपूर सोंदाळे पण ताल्ले ताल्ले कसे हे 200 रुपयाचे बघा हाफ किलो दी बरी बी घ्या हाव घट थँक्यू. तू आमची व्हिडिओ पळयता खंय तुझं नाव सांग सगळ्यांक हय टिना टिना पळयत राव व्हिडिओ कळ्ळें व्हिडिओ पळयत राव नुसते भरपूर आनी हय किंगफिश बघितलं व्हडले हा न्ही कशे रे किंगफिश कशे 700 रुपीज किलो आयज नुस्तें व्हरपाक गर्दी पळय आई वाटे कशे 100 कशे रे जाले आमचे नुस्तें घेऊन आयज न्ही चडशी ताल्ले चडा बारीक ताल्ले ताल्ले घेतला हांवें खूब दीस ताल्ले खावंक ना आनी खूब रश आयज आनी रेट आहा तशेंच कमी म्हणू शकना हांव म्हारगूच सो इसवण व्हडले व्हडले आसा तेका तुमकां खबर आहा न्ही इसवणाचा इसवण म्हटल्यार सामके जीव पण इसवण न्ही सामके व्हडले व्हडले 2 जाणां कोण आसले न्ही हाफ हाफ घेवपा जाता ते इतले व्हडले घेवन फ्रिजीन स्टोर करप न्ही ते मागीर बरें जायना कळ्ळें तुमकां न्ही धाकटे बी आसले न्ही हांव घेवपाचे हे व्हडले व्हडले आहा नाका म्हटलें खूब व्हडले व्हडले आहा ते फ्रिजीन धरून 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 न्ही मागीर टेस्ट वयता हेजे ताका लागून कुल्ले 400 रुपया खंय कुल्ले ते नासलेले ब्लॅक क्रॅब नासलेले न्ही ते व्हायट क्रॅब 400 रुपया खंय आतां म्हणजे पोके बी आसले आमी टेन्शन घेवं ना एका हाफ किलो सुंगटां घेतला रित्युकाक तो मातसो फ्राय ते खाता ताल्ले घेतला आनी मम्मी म्हणपाक आपल्याक कर्ली हाड कर्ली मातशें चड आसलेले आयज कर्ली न्ही म्हाका आवडटा हांव खायना फ्राय थोडे बांगडे घेतला आयज आई बांगडे तुमकां रेसिपी दाखयतले ओके तर आतां भायर सरला आमचो घराचो मेळटा तुमकां शिवनाथ बेश्टो तापता म्हाका एक्सिडेंट गाडी घे राईट घे मस्त राईट घे राईट घे मस्त स्ट्रेट कर आता स्ट्रेट कर ओके शिवनाथ पळय म्हाका तापयता हांवें गाडी चिकला व्हेले खंय हे पळय आनी तेवटेन कितें जाला सगळें चिकला ना शेण कमी आसलें चिकल चड आसलें तूं जस्ट पावलें हांव घरा हांवें दाखयत तुमकां हांवें कितें कितें घेतलें तें कल्ली मम्मीन कल्ली हाड म्हटलें येताना कल्ली आनी सुंगटां हेजी सुंगटाचें आयज कांय करचें ना हांव दवरतलें हांव फ्रिजीन आनी मोठी सुंगटां हाडला आनी ताल्ल्याचे आयज करतले मम्मी करी चड व्हडले ना हें मिडियम आसा म्हणजे बारीक बारीक हांवें ताल्ले आनी बांगडे सो बांगड्याचे आयज रेसिपी शेअर करता न्ही गे हय ओके सो पयलीं न्ही हांव हें सगळें क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी परत ट्युजडे बी पावतलें आमकां ताका लागून सो बांगडाच घेवन येयलें हांव आनी कल्ली मातशें बरें फ्रेश आहा कल्ली फ्राय करतलें हांव शावर घेवन नुस्तें साफ केलें मागीर हुमण केलें मम्मीन ताल्ल्याचें हुमण केलां आनी आयज न्ही उकडे तांदळाचें शीत केलां ताका बॉयल्ड रायस म्हणटा न्ही बॉयल्ड रायस हय आमच्या घरान एक सबस्क्रायबर आयिल्ली इमॅक्युलेट फर्नांडीस तिणें न्ही म्हाका उकडे रायस न्ही दिला सो म्हटलें हांवें तें करूंकूच नासलेलें म्हाका इतलें करपाक कळना इतलें सो जेन्ना नुस्त्याचें हुमण बी आसता पळय तेन्ना तें करून खावप न्ही बरें लागता सो आयज मम्मी म्हणपाली कर म्हणपाली केलें आयज ओके सो आयज तुमकां न्ही आईची एक स्पेशल रेसिपी हांव तुमकां शेअर करता ऑलरेडी हांवें तें शेअर केल्लेलें आसा तें हिंदीन तो म्हटलें आतां न्यू करया म्हटलें बांगडे भरपूर येता मार्केटान आनी मिडियम सायजा अशे व्हडलेशे बांगडे नासलेले आयज मिडियम आसलेले तो जस्ट रेहनाचो कॉल येयल्लो तो करता आतां येवपाचो आहा नेक्स्ट मंथ न्ही ना आं नोव्हेंबरान येवपाचो आहा रेहान नोव्हेंबरान येवपाचो आहा रेहान आनी जस्ट आतां न्ही आमचे एक सबस्क्रायबर आहा विडियोज पळयता तिमी रावता मुंबय विरार
तिने कॉल केल्लो जान्हवी मुदालिया. तिने म्हाका सदांच कॉल करता आनी ती म्हाका सांगता तूं आपल्याक कॉल कर, आपले तुका म्हणजे तुजें म्हाका याद येता. सो आयज तिका कॉल करपाक विसरलें हांव की हांव मार्केटान गेलें मागीर नुस्तें साफ करता म्हटलें आनी थंयच टायम जालो. तिने म्हाका कॉल केलें आनी तिने म्हाका सद्दां फोन करून खबर घेता, सद्दां फोन करता. म्हणजे आतां आनी एका सबस्क्रायबरान कॉल केलें, प्रविना चोपडेकर. ती तिचे कडेन उलोवन न्ही खूब बरी दिसलें. बरी दिसता अशें तुमी याद काडून आमकां फोन करता न्ही, नाजाल्यार आमकां न्ही कोणाचो फोन येना आमकां. आमचे सोयरे बी आहा, आमचे कोणाचो फोन येना आमकां. ते फक्त कामा पुरतेच. म्हणजे तुमी आतां आमकां यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळा न्ही, टायम काडून तुमी आमकां फोन करता न्ही, खूब बरी दिसता. तुमचे कडेन उलोवन न्ही खूब बरी दिसता. ओके, सो दाखय तुमकां आयचे स्पेशल. ओके, कितें आहा तें. आई हांगा रेडी जावन बसला बांगडे सॉल्व करपाक. आई हाय म्हण सगळ्यांक. हय, बांगडे सॉल्व खातलो न्ही? खाता ना आयज केले न्ही शिना खाता. इफ ते बांगडे सॉल्व नेक्स्ट दवरले न्ही शू खायना, ते मागीर आमीच खावपाचे, हांव आनी आईन. सो आयज तो खातलो शिनात. हें आसा ताल्ल्याचें हुमण. काय आमी शूट करूंक ना. ओके, नेक्स्ट टायम तुमकां हांव दाखयता. आनी ताल्ले न्ही पळय बारीक आहा आनी एक बांगडो घातला हितून की शिव न्ही ताल्ले खायना, तेका लागून खाता काट्या. आयज बरें जेतलें हांव. हा हा हा, येतात. सुंगटां मसालो लावन दवरला. सुंगटां हें न्ही पयर सुंगटां हाडलेले, थोडे उरलेले सुंगटां. आयज हाडलेले सुंगटां हांवें काय करूंक ना, थंय दवरला. पयर सुंगटां हाडलेले, मसालो लावन दवरला. आनी हांगासर हांवें कल्ली आनी बांगडे मसाला लावन दवरला. मम्मीन आजो मसाला करूंक ना, ते तुमकां दाखयता हांव. आनी हांवें हांगा केला हें पळय सोलकडी केला, सोलकडी. पयर काल हें केल्लें दुदीची भाजी, ती आसा जाल्यार आयज. चल, सो हांगासर आमी करया आयज बांगड्याचें सॉल्व. जेन्ना तुमी हे बांगडे सॉल्व करतले पळय, विदावट हळदीचें पानूय घालनासतना करतात, पण तुमी न्ही हळदीचें पान घालूनच करात. म्हाका न्ही हळदीचें पान घातलें सॉल्व आवडटा. कित्याक खबर आहा, हळदीच्या पानाचो टेस्ट आसता पळय ते वयता न्ही बांगड्याक आनी बरें लागता. बेश्टे तुमी पान घालनासतना न्ही सॉल्व करनाकात. हांव तुमकां रिकमेंड करता हळदीचें पान घाला. आनी ते पान न्ही सुकलेले बी आसल्यार न्ही चलता, तो स्मेल येता. एक 2 पान घेतला आनी आमकां सॉल्व करपाक कितें कितें लागतलें हें तुमकां सांगता हांव. सो हांगासर पळया बांगडे हांगासर एक खूब हांवें एक 4 बांगडे हांवें दवरला फ्राय करपाक. जितले तुमकां बांगडे जाय तितले तुमी घालून सॉल्व करा. मीठ लावन दवरला. ओके, कट करून न्ही मीठ लावन दवरला. आनी हांगासर पळय तेपळां न्ही मातशें धाडून घेवंक जाय. सोलां घेतला. ओके, सो म्हणजे खूब हांवें सोलां मातशें आमसान येवपा लागून. आतां हांगासर आमकां एक मसालो रेडी करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही सोय न्ही एक हाफ कपूच घेवपाक जाय. जेन्ना आमी बांगडे सॉल्व करतले पळय, सोय चड घालप ना. तुमकां जाय जाल्यार घालात, नाजाल्यार हें स्कीप करात. इतले सो घेतले आतां. ओके, हें ऑप्शनल, पण सोय इल्ले घालात, बरें आतां. लसूण घेतला, एक 10-12 लसूण घेतला. आनी पळय हें इतलें घेतला आमी बेडगी मिरची. हें म्हाका दिसता एक 20-25 आसतले. ओके, हांगासर आसा ब्लॅक पेपर. हें पळय एक हाफ टीस्पून न्ही ब्लॅक पेपर घेतला. आनी थोडीशी मेथी रोस्टेड. आनी 1/4 टीस्पून न्ही हांगासर घेतला सासवां. हे दोनी रोस्टेड आसा. हांगासर घेतला एक व्हडलो चमचो कोथमीर रोस्टेड घेतला. आनी एक हाफ टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो. ओके, सो हें इतलें आमकां मिक्सरान घालून उदक घालून फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ओके, इफ तुमकां सोय नाका सोय स्कीप करात आनी बाकीचें सगळें तें एज इट इज तुमी घालात. ओके, सो पयलीं हें बरें वांटून घेता. सो जेन्ना तुमी वांट्टले पळय मसाला, पयलीं सोय आनी लसूण घालप ना. जे बाकीचे सगळें आसलेले पळय तें घालून पयलीं मिरसांग घालून न्ही पयलीं फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी मागीर आतां आमकां घालूंक जाय हें आतां न्ही फायन पेस्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमकां घालूंक जाय सोय. जेन्ना सोय घालतले पळय मातशें ताका वांटून घेवंक जाय, चड फायन पेस्ट करनाकात. ओके, सो पळय हें वांटून जाल्लें आसा. आतां हें 2 घालता आनी मातशें ताका वांटून घेता, तर फायन पेस्ट करनाकात. सो हांगासर पळयात मसालो न्ही बरें वांटून जाल्लें आसा. आतां ते मसाले आहा पळय एका आयदनान ट्रान्सफर करून घेता. सो आतां न्ही आमी घालया तेपळां आनी सोलां. घाल तेपळां आनी मातशें धाडून घेवंक जाय. मीठ आतां घालता मीठ. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता उदक. उदक चड घालप ना न्ही गे. ओके, ते मिक्सरान ते लागलेले न्ही मसाला तितलें उदक घातला आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात तुमकां दाखयल्लें पळय उदक तितलें उदक घातलां की चड उदक घालप ना. हें कित्याक आमगे सॉल्व करता मातशें ड्राय आसता ना की आतल्या पळय ग्रेवी जातलें. आमकां ग्रेवी नाका. सो आतां न्ही आमकां अशें बांगडे दवरूंक जाय. जेन्ना तुमी बांगडे सॉल्व करतले पळय, ज्या आयदनान तुमी करतले पळय त्या आयदन न्ही मातशें पातळ बी घेनाकात सकला. तीक आयदन घेयात.
कित्याक खबर आमी ते अशी मिक्स बीन काय करचे ना कळ्ळें तुमकां ते अशी मिक्स बीन करप ना ते आनी चड उदीक घालूंक ना आमी कित्याक ते आमकां आमी सॉल्व करता म्हणजे ड्राय करता सो आयदन न्ही मातशें दाट घेयात हे पळयात सगळे बांगडे न्ही घातलेले आसा आतां आमी घालया हळदीचें पान सो अशें न्ही आमकां हळदीचें पान धरूंक जाय येस सो हें जाल्लें आसा आतां गॅसीर दवरुया आनी लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें आतां शिजोवन घेवंक जाय आनी म्हणजे स्पून बीन घालून ताका मिक्स बीन करप ना सो लो फ्लेमीन दवरात आनी धांपोवन दवरात ते मिकी घातल्या बरा बांगडे न्ही थंय शिजतले सो हे पळयात गॅसीर दवरला लो फ्लेमीन दवरात आनी धांपोवन न्ही हेका बरें शिजोवन घेवंक जाय ओके जेन्ना ताका बॉयल येतले पळय घरान न्ही बरो वास सुट्टलो बांगडे सॉल केन्ना जाता आनी केन्ना खाताका जाला म्हाका बांगडे सॉल खूब दिसांनी बांगडे सॉल करता बरें दोनी आयज बांगडे सॉल म्हणटकीर कोण येवचे ना जेवपाक आमी जेवया सो हांगासर पळयात खतखतो आयिल्ले आसा अजून जावंक ना कित्याक बांगडे न्ही बेगीन शिजता फक्त मसालो आहा पळय मातशें बरें कूक जावंक जाय सो एक 10-15 मिनटांनी आमकां हें लो फ्लेमीन हेका बरें कूक करून घेवंक जाय एक 15 मिनटां खूब जालें सो हांगासर न्ही बांगडे आनी कल्ली फ्राय रेडी आनी हें पळय आतां जायत येयला 15 मिनटां जाल्लीं आसा आनी जेन्ना तुमी आमी तूं सांगला न्ही मिक्स करूंक जायना म्हूण चमच्यान बीन अशें तेका सायडीन धरात आनी ताका अशें हालयात ओके हें ऑलमोस्ट डन आसा मातशें हेका उदक आसा अशें ड्राय जावं न्ही मागीर आमचे बांगडे सॉल रेडी सो हांगासर पळयात हेका न्ही आतां 20 मिनटां जाल्लीं आसा आनी सांगलेलें 15 मिनटांनी सो लो फ्लेमीन न्ही हेका हांवें एक 20 मिनटां दवरलेले आनी ड्राय जाल्ले आसा आनी पानां बी न्ही मातशें ब्रावन जाल्ले आसा सो हांगासर न्ही बांगडे सॉल रेडी आसा मागीर तुमकां खावंक सांगता कशें जालें तें ओके गॅस बंद करूया चल सो जेन्ना तुमी सर्व करतले न्ही तुमकां दाखयता कशें काडप तें काड गे एक चमचो घेवंक जाय अशें सो काडूंक जाय ना की आतां तें मागीर पिसळटा मागीर तें हे पळय आं बांगडे सॉल सो बसला आमी जेवपाक शिव जेयलो कल्ली भाजूका म्हटली शिवन आतां भाजू म्हणजे फ्राय करप भाजलो कित्याक ताका कल्ली दिना खावपाक तो कितें करता बरा टी व्ही पळयता पळयता कल्ली खाता कल्ली केन्ना टी व्ही पळयता पळयता खावंक जायना कल्ली खाताना कल्लीक पळयता पळयता कल्ली खावंक जाय कित्याक काटी आसता न्ही खालता न्ही ते कशें खालता न्ही पळोवपा नाका तुजे प्लेट इंडिया पाकिस्तान एक जाला गे ताका दिवपाक हांव भिता हांव ताका लागून ओके तो हें पळयात 20 मिनटां दवरलेले हांवें बांगडे सॉल करपाक आनी जाल्ले आसा हें पळयात आयज थाली दाखयता तुमकां पयलीं आमचें यो लागीं यो उकडे तांदळाचें शीत काल दुदीची भाजी केलेले ते ताल्ल्याचें हुमण सॉल कडी आनी हांगासर पळया बांगडे सॉल हांगा आसा कर्ली फ्राय तो तुमकां हें सुद्दां आसूं हें सदाचेंच सो बांगडे सॉल तुमकां खावूंक सांगता म्हाका टेस्ट दिया तूं खावंक ना बरें आनी बांगडे बी न्ही सामके फ्रेश आसा हा कितें सांगू तुमकां आई बांगडे सॉल बरें आला टेस्टी जालो हळदीची पानाची टेस्ट वयता पळय आ हा आनी बांगडे मात बरें आसूंक जाय बांगडे बरें तुमी आसताले तूं आनी बापूय आसात मुद्दम तुमी हे सॉल बांगडे सॉल तुमी ट्राय करा आनी जेन्ना तुमी बांगडे सॉल करतले न्ही नेक्स्ट डे बीन ते उरतले हय का न्ही ताका फ्रिजीन दवरात 3-4-5-6 दीस सुद्दां बरें उरता कळ्ळें तुमकां फ्रिजीन दवरात आनी जेन्ना तुमी खातले पळय एक असो बांगडो काडात आनी तव्यार ताका मातशें गरम करात सगळें आयदन काडून गरम करनाकात कित्याक ते पयलीं ड्राय जाला जितलें गरम करतलें पळय तें मागीर बंद जातलें ओके सो आतां आमी कितें करता आतां भायर आसा तें रातचें आमी फ्रिजीन दवरतले कित्याक फाल्यां मंडे फाल्यां खायना मागीर जेन्ना खातले पळय ट्युजडे एक बांगडो काडटले तव्यार मातशें जाल्यार ओव्हनान तुमी मातशें गरम करा आनी खायात पण हळदीचें पान घालूनच तुमी हें करात आई थंय लागली तूं कितें बडबड कर म्हणटा ती आई लागली बांगडे सॉल खावंक ना आयज कितें जालां खबर आहा चड जालां न्ही कल्ली फ्राय बांगडे फ्राय हें फ्राय तें फ्राय ताका लागून आईन घेवंक ना पण शिवराला वाडूंक ना कित्याक तो बिजी बसलो जेवपाक सो बेस्ट जाला बांगडे सॉल मुद्दम एकदां तुमी ट्राय करात हांव अशें म्हणचें ना की तुमकां हें आवडटलें खूब जाणां हें आवडचें ना एकदां तुमी ट्राय करा एक दीस 3-4 बांगडे घालून एक दीस ट्राय करून पळयात खावून पळयात एक तुमकां आवडना जाल्यार तुमी करनाकात पण हें आनी जेन्ना तुमी बांगडे सॉल करतले पळय त्या दिसा पेज करा न्ही गे कितें सांगू तुमकां मंगळार पेज जाय म्हाका बी हा पेज आनी एक बांगडे सॉल घेवन खाय तुमी उदकां उदी केलें म्हाका सर हांव आनी टायम वेस्ट करना जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां चला बाय सो आमी रेडी जाला वचपाक गणपती विसर्जन करपाक ओके आमच्या कॉलनीन
साडेसंक म्हटलं स जालें आतां तूं म्हणटली बांगडे सॉल खावन वयता म्हणटली विसर्जन करपाक तशें कांय ना आमी सायडीन रावतली हय का न्ही सो जस्ट पळोवपा लागून वयता आमी ओके चलया न्ही मम्मी ना आमी बायकार वयतली कित्याक ते हांगा करता विसर्जन पणजे न्ही फेरीपुरी कडेन ओके चला ओके आई येता चला नाका खंय पावस पडटा 2 दिसांनी पावसूच ना एकदां वता खंय बेश्टेच दिसतात सो आमी न्ही अशी म्हापसा बी वयताली सार्वजनीक गणपती पळोवपाक बी दिस टायम न्ही शिव बिजी आसलेलो जस्ट काल न्ही आमी परवरी 2 आहा सार्वजनीक आनी एक पुलीस स्टेशना कडेन सो एक तर 3 पयल्यानी येयले आमी कांय व्हिडिओ बी शूट करूं ना सो वर्सां वर्स वयताच आमी म्हापसा पण दिस टायम वचूंक पावूंक ना ताका लागून सो चला आनी परवरीचे गणपती बीन आहा पळय ते सगळे आयज आसा विसर्जन पण तेंचे सगळें म्हाका दिसता लेट जातले 7-8 जाता तेंचे मातशें बेगीन दवरला यांचे हा गणपती परवरी पोलीस स्टेशन ना त्यांचे आसा आणि त्याच्या फाटल्या आमचे हा तो जस्ट आत्ता घरा पावली आम्ही मम्मी पळय टायम जालो 11:30 टायम कितलो पावस सकाळच्या पाऊस ना न्ही जस्ट 9 अशें पावस स्टार्ट जाला आनी सोंपला आतां अजून पडटा पावस बेतीन पावली आमी ते पावस ना मागीर जालें बरें भशेन विसर्जन पयलीं हेंचें केलें तुमी पयलीं आसतलें पयलीं परवरी पुलीस स्टेशन तेंचो गणपती सार्वजनीक व्हडलो मागीर आमचे फाटल्यान सो नाका जालें ऋतूक आतां येवंक ना ऋतूक आतां व्हॅनीन येता तेतून येता टेम्पो तो मागीर आतां रावलो सकयल शिव ओके तो खूब दीस जालें तुमचें नांव बीन कॉल आवट बीन करूं ना हांवें ओके फाल्यांच्यान करता सद्या मातशी बिजी आसलेली न्ही ताका लागून ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई बाय म्हण ऋतीक ना हाय न्ही गे बाय गे चला बाय सो आयज न्ही एक बड्डे आहा तांकां विश करया तो नांव आसा वनिफा फर्नांडीस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे वनिफा फर्नांडीस या रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. Bye.